प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो पयलो आविस्वोर वोड 47 ते 51 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 47 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपणाशी येतो नातानियेलाक पळोवन जेजून ताचे विशीं म्हळें, पळया, कसलेंच भासकोळपण नासलोलो खरो इस्रायेलकार हो. नातानियेलान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका देखलो. नातानियेलान ताका परतीपान केलो, राबी म्हणजे गुरुजी, देवाचो पूत तो तूं, इस्रायेलाचो राजा तो तूं. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा हांवें देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं बावाड करताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलो. आनी ताका म्हळें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतले आनी देवाचे दूत मनशाच्या ताचेर चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी वाचता की जेजू नातानियेलाक मेवता आनी नातानियेलाचें नांव जावन आसलें बार्तोलोमेव. आनी कितें घडटा जेन्ना जेजू नातानियेलाक मेळटा ताका जेजूच्या राजान हो आपलो शीस करूंक ताका एक आमंत्रण दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना पयलो नातानियेल जेजूक मेळटा तो जेजूक विचारता, तूं म्हाका कसो वळखताय? तूं म्हाका खंय वळखताय? पूण जेजू ताका कितें सांगता? जेजू सांगता, तुका फिलिपान आपोवच्या पयलीं हांवें तुका पळयलां. आनी हें आयकोन नातानियेल घाबरता. तो जेजूक म्हणटा, राबी म्हणटा, देवाचो पूत तो तूंच, इस्रायेलाचो राजा तो तूंच. आनी भाव भयणीनो, ह्याच्या फुड्यान जेजू तांकां खूब वस्तू सांगता. पूण आयज आमची चोत्राय ह्या 51 वळीर आमी दवरया. आनी जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सांगता, स्वर्ग उक्तो जालो म्हूण तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुतार चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतल्यात. परतून वाचता, जेजू नातानियेलाक आनी जो लोक थंयसर आसा तांकां म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सांगता, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुतार चडटना आनी देंवतना तुमी पळयतल्यात. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना देवदूत ताचेर चडटाले आनी देंवताले. आनी भाव भयणीनो, हें आमी जेजू वयली खबर आयकत जाल्यार आमकां कांयच दुसरें दिसना, कित्याक तो जेजू, तो देव. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरला, आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सरमोडणार म्हूण मानला, आतां जेजूचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाला, तेन्ना कितें घडटा? जेजू आमच्या भितर येता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आनी आतां भाव भयणीनो, हे देवदूत आमकां केन्नाच सोडिना. कित्याक? ते देवदूत तो जेजू जो भितर आमचे भितर आहा ताका ते वाखाणणी करतात, ताका दिनवास दितात, ताका महिमा दितात. कितले फाटी आमी सजमता की हे देवदूत आहात ते आमी तांकां आपोवंक जाय, आमी तांकां एके भाशेन मागणे करूंक जाय. खूब लोक आयज आंच बोडवे मायकलाक मागणे करता, राफायलाक मागणे करता, आंच बोडव्याक. अशें देवाच्या उतरान कांय बरोवंक ना की आमी देवदूता पासत मागणे करूंक जाय. आमी मागणे करूंक जाय स्वर्गीच्या बाबा कडेन जेजूच्या नांवान. पूण जेजू आमच्या भितर आहा म्हणून ते देवदूत आमचे कडेन आहात, आमच्या बरोबर आहात, आमच्या सांगत आहात. आनी ते फकत ते जेजूचे, तो जो जेजू आमच्या भितर आहा ताका महिमा, वाखाणणी, दिनवास ताची तूच करतात.
म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां ते देवदूत जे आसा, देवाचे दूत जे आसा, आमच्या आदाराक घेवंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी जेजूचेर भावार दवरूंक जाय. तो जो जेजू आमचे भितर आसा ताचे उतराचेर भावार दवरूंक जाय. जेन्ना आमी तोंड उक्तें करता आनी देवाचें उतर आमी उलयता, तेन्ना हे देवदूत देवाचें उतर आयकतात आनी आमचे तारणप आसत ते आतां काम करतात. म्हणजे आमकां समजा पेकोवणी जाय आनी आमी पेकोवणीची उतरां उलयत जाल्यार की जेजूच्या काळांनी आमी बरी जाली, ते देवदूत वेतात आनी आमच्या आदाराक येतात आनी आमकां पेकोवणी दितात. आमकां कसली गरज आसा जाल्यार तेन्ना पावलो कितें फिलिपकारांक म्हणटा, तुमच्यो सगल्यो गरजो देवान पावयल्यात. स्वर्गारान जें देवा कडेन आहा तें सगळें आमकां फावो जालां जेजूच्या नांवान. म्हणटच आमी जेन्ना आर्गां वांकाणणी दिनवास दिता, ही उतरां आमी जे देवाचें उतर म्हणून आमकां सांगता ते आमी उतरां दिनवास दिवन आमी उलयता, तेन्ना हे देवदूत आमच्या तारणप आसत, आमकां एके भाशेन कसलो हेल्प दिवपाक, आमकां आमचो आदार करपाक ते आतां आमचे कडेन येतात आनी आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जाता. तर आयज भाव भयणीनो, गरज आमकां हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरपाक, ही आमच्या मनाची नोटसवणी करपाक पवित्र आत्म्याच्या आदारान ही उतरां आमी परतून परतून उलोवपाक. आमी समजा देवाचें उतर आयकलें, आमी मिसाक गेलीं, आमी इगोर्जेन गेल्या, देवाचें उतर म्हणलें, पूण भायर आयल्या उपरांत आमी सगळें जे संवसारांत आहा तें म्हणटा, आमकां दिसता तें आमी आयकता तें म्हणटा. देवदूत आमचे पासत केन्नाच काम करचे ना, कित्याक आमचीं उतरां फकत जेन्ना आमी देवस्पण करता, आमी मागणी करता, आमी तेर्स करता, आमी इगोर्जेन आहा तेन्ना देवाचीं उतरां उलयता. पूण भायर आमी दुसरींच उतरां उलयता, आमी संवसाराचीं उलयता, आमी केन्नाय देंवचाराचीं उतरां उलयता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां ही सजमणी आहा की जेजू आमच्या सांगात आहा, आमी ताजें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरून आमच्या मनाची नडसणी करून आमी उतरां ही उलयता, तेन्ना हे देवदूत आमचे पासत वावर करतात आनी स्तोत्रां 103 वोड 103 वोड 20 म्हणटा की हे देवदूत जेन्ना देव उलयता, ते देवदूत आमच्या तारणा पासत वावर करतात. ते आतां देवाचें उतर आयकून आमच्या आदाराक येतात. तर आयज भाव भयणीनो, ही उतरां देवाचीं उतरां आमी उलोवपाक, देवाच्या उतराची सजमणी घेवन आतां आमकां ते देवदूत आमकां आमचे पासत वावर करतले, आमकां सगळें बरेंपण मेळटलें आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आनी हें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव